सांजुओं परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हिवाळ्याचो काळ तो जेरुजालेमान देवळाच्या समर्पणाची परब चलताली. जेजू देवळांत सालमांचे चौकेंत पासयो मारीत आसतना जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालून ताचे लागीं विचारी लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय? तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सत म्हणिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हज्या विशयान साक्ष दितात, तरी पूण तुमी सत म्हणिनात. कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां ससनीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवींच जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्तम प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां ओडून काडूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, कार्मेल किरण देवाच्या उतरेचो नियाळाक तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत मागतां. आयच्या दिसाचो नियाळ करता आसतना म्हाका आयच्या आतां वाचलेल्या वांजेलांतली एक उतर बारीस विचित्र दिसता. तें जावन आसा, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. परत्याक वाचतां, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. आमकां आयच्या नियाळाक ही उतरां हांवें कित्याक गेल्यात म्हळ्यार, कोंकणींत आयकता म्हणलो एकच शब्द आसा, आयकतां, हांव आयकतां, आयकतां, आयकतां. पूण इंग्लिशान पळयल्यार थंयसर दोन शब्द आसात, लिसनींग अँड हियरींग म्हणून. हियरींग म्हळ्यार म्हाका आयकता, संवसाराच्यो गजाली हांव आयकतां. संवसारार पळयल्यार आवाज म्हाका आयकतात. तेणे बसा पाशार जाता तसो म्हाका आवाज आयकता. ट्रेन पास जाता म्हाका आवाज आयकता. पूण ताका हांव घामान करिना. तें चलतेच आसता संवसारात. पूण लिसनींग म्हळ्यार हांव आयकतां, तें म्हज्या मोती भितर वेता, हांव नियाळटां आनी अशें जातना ताचे वरवीं म्हजें रिएक्शन आसा. रिएक्शन म्हळ्यार हांव जावाब दितां ताका. म्हजें काम चलता, कितें की जावाब दितां हांव. थंयसर हांव कितें काम करतां त्या उतराक जावाब जावन. जेजू तेंच म्हणटा, म्हजे बोकरे म्हजें उतर आयकतात म्हणटना हांव जेजूचें उतर आयकतां, तें म्हज्या मोती भितर येता, म्हजें तें कितें बदलावण जाता आनी हांव त्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करून काम करतां. तर जेजून ही उतरां म्हणचें तर जेजूची उतरां कसालीं आनी ताचें उतर कसालें हें आमकां समजचें तर. आनी हे बोकरे आयकतात ते बोकरे कोण म्हणून समजचें तर आमी आयच्या पयल्या वचपाक वचोंक जाय. आयचें पयलें वचप जावन आसा धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतलें 11वो अध्याय 19 वळी तावन 26 वळी मुसर. थंयसर आमी पळयता, थंय तावणी हांवें एकच वाक्य काण गेलां, एकच वाक्य, चड नाकात आमकां. तांचे थंय सौम्यसो आदर आसुल्लो जाल्ल्यान जायतीं सत म्हणूंक लागलीं आनी सौम्य थंय परतलीं. धर्मदूतांचें कृत्य पुस्तक 11वो अध्याय 21वी ओळ 21 वाक्य. मोगाच्या भाव भयणी, जेजू आमचे सांगता समकता. एक 2-3 दिसा पयलें नियाळ केलो जाल्यार सांस्तिपान पवित्र आत्म्यान भरलो आनी धैर्यान सानेद्रीन सभे हुजीर रावन ताणें केल्ल्या कृत्या विरोध ताणें खंडन केलें आनी स्वताक ताणें साक्ष दिली. जेजूक ताणें साक्ष दिली आनी जेजूच आमचो सोडवणदार म्हूण पासारलें आनी ताचे मुखार कोणाच्यानच रावोंक जावना. कारण कित्याक म्हळ्यार जिवंत क्रिस्त असो ताणें अणभव केलो
आणि आमचो गवळी जावन आसा जेजू आपणाकच आपणोसोच ताणें जीव दिवन आमकां ताणें ताच्या रक्तान पवित्र केल्यात. हें सत समजल्लो स्तिफान धैर्यान रावलो. त्या देखून ताका कसलीच भिरांत दिसोना. तो पवित्र आत्म्यान भरलो आनी ताका सर्गींचे दार उगडलेले ताका दिसलें. थंयसर जेजू बापाच्या उजव्याक रावुल्लो आनी आंज बडवे सकयल येवचे ताका दिसलें. आमी कित्याक जेजूचें उतर आयकना? कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचें उतर वासिना एक तर, आनी देवाचें उतर वासिनातल्या वरवीं आमकां तें नियाळूंक जायना, आमच्या मतीक वचना. दुसरें आमी मागणें करिना, मागणें सोमा करिना. मागणें म्हणटा आसतना देवाचें उतर वाचल्या मागीर थंय बसचें दोळे धांपून आनी जेजू मुखार जेजू कडेन विचारचें, जेजू सवालां घालची, जेजू असो अर्थ कितें म्हाका सांग, म्हाका ह्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय, तुजो म्हाका मोग करूंक जाय, तुजें सांगता म्हाका चलोंक जाय, तूं म्हजें सांगता सदांच चलताय न्ही, म्हाका तुजें सांगता चलोंक जाय. तशें हांवें उलयल्ले वरवीं सांगिल्ले वरवीं तोय म्हज्या लागीं उलयता आनी म्हाका आयकूंक जाता आनी म्हज्या अंतस्करणान तो म्हाका सांगता तशें करूंक जाता. दुसऱ्या सुवातेर आमी पळयता ती सगळी देवाच्या कृपेन बरोवन बरें करताली. आतां देवाचें उतर आयकल्ल्यांक थंयसर सुरविल्ल्या पळय सभेंत 300 वर्सां भितर सगळ्या युरोपांत आनी एशिया मायनरांत एशियांत तर जेजूची शुअरता परगटली आनी हजारांनी क्रिस्तांव संख्यो वाडलो. रानाक उजो लागले बरें. उजो लागल्यार रानाक कशें जाता, कशें फास्ट फास्ट धांवता वाऱ्यार, तशें क्रिस्तांवचो संख्यो वाडत गेलो. आनी आज पळया आमी कित्याक वाडना? कित्याक म्हळ्यार आमकां जेजूचो ताळो आयकना. जेजू सांगता म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. आमी क्रिस्तांव जावंक पुरो, आमकां जेजू थंय बौतिस्म मेळ्ळा जावंक पुरो, पूण आमी ताचे बकरे न्हय म्हणून आमी दाखोवन दिला. त्या देखून अक्रिस्तांव लोक आमकां पळयता पूण आमकां पातयेना. परतून लागलं पंजिदा मास दाखलं म्हणटात. आमी सोरो पियेता, दुकरा मास रांदून बरें खाता आनी आयताराचें झगडें करतात आसता. मागीर खंय साक्ष दिवची आमी? वय की न्हय? तर आमी बदलोंक आसा. देवाचें उतर आयकोवचें म्हळ्यार म्हजें थंय परिवर्तन जावंक आसा. म्हजें थंय जिवनांत म्हजें ट्रान्सफॉर्मेशन येवंक आसा. केदाळा म्हजें थंय बदलावन जाता, सगळो संवसार बदलता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमचे मुखार एक खाणी हांव सांगोवंक आशेता. एक दीस एक साधू ऋषी बांयच्या काट्यार बसोन दोळे धांपून आयकोन आसलो खंय. त्या तसो एक शिष्य आयलो खंय थंय विद्यार्थी आनी विचारलें ताणें, गुरुजी तूं सदांय हांगासर येताय, हांगा ह्या बांयच्या काट्यार बसताय आनी तूं काल आयकताय, तूं काल करताय? तो म्हणलो खंय, हांगासर माणके देवाक स्तुती करतात, तें सॉंग खंयचें, तें पद खंयचें, तें कंतार खंयचें म्हणून हांव आयकता म्हणलो खंय. तो विद्यार्थी चिंतलें गे म्हजो गुरुजी पिसो जाला म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, तो पिसो जावंक नातुल्लो. माणके खंडीत जावन आपल्या आवाजांत कितें म्हणी सांगतात तें कितें म्हणून तो आयकतलो म्हळ्यार देवा कडेन तो विचारतालो. देवा कडेन ताका विचारल्यान कित्याक ताका तें माणक्यांचें कंतार घडोवंक जाय आसलें आनी त्या कंतारान ताकाय देवाक वर्सूंक जाय आसलें. ही सगळी पृथ्वी पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक आयकता. एक आंब्याचो रूख पळया, ताका एक ताणें मिसांव दिला. त्या आंब्याच्या रुखाक देवान कालें पणस रुखार येजे म्हणून गी न्हय, आंबे येवच्यो, आंबे मात्र तूं आंबे उत्पत्ती कर, फुलां दी आनी आंबे उत्पत्ती कर. एक कुवळ्याची वाल, ताचेर कुवळो सुजता, दुसरें कांय जायना. वय गी आनी तें मिसांव संपूर्ण तरान ती आयकतात आनी पाळटात. ती प्रकृती पाळटा. मन जाती पळया, ती प्रकृतीची नियमां पाळटात आनी देवाक वर्णितात. पूण मनीस प्रकृतीची नियमां मोडटा, देवाची नियमां मोडटा आनी नासाक कारण जाता.
आल्ली प्रकृती नाश जाल्या तर मनशा वरवीं म्हण जाती वरवीं न्हय, रूख झाडां वरवीं न्हय. दुसरें, संवसार इतलो बिगडला तर पोल्युशन, गरमी, हीट वाडल्या तर हाका मनीस कारण. कित्याक ताणें प्रकृतीची नियमां मोडल्यात. आज मनीस इतलो अस्कत जाला, इतलें पुरो जातात आसा संवसारार. अन्याय, आकमान, अवमर्याद, झगडे, मारामारी, खुनी कोण करता? मनीस करता. कित्याक ताणें देवाचे उपादेश पाळूंक नात, देवाचे उपादेश ताणें आयकोंक नात. त्या देखून आयसाया प्रवादी म्हणटा, जर तुमी म्हजे उपादेशांक चीत दिल्ली तर तुमची काळजां शांत रितीन वळच्या न्हय बरी शांतीन भरती आसली आनी ह्या संवसारार शांती आसती आसली. आमी देवाचें उदर आयकूंक ना देखून आमचे थंय शांती ना. आनी आमच्या दुस्मनान, सैतानान येवन आमकां दुस्पटायलां आनी आमी देवातान पयस 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 धांवतेत आसा. आनी देव आमच्या फाटल्यान येतेत आसा. आमचे सांगाता चलता आमकां फाटीं व्हरूंक. त्या देखून आतां आमी आमचो नियाळ जावन आसा, देवाचें उतर आयकव्या, देवाचो आवाज आयकव्या. देव म्हणटा, हांव जावन आसा तुमचो गोवळी, बरो गोवळी. हांव जावन आसा बरो गोवळी आनी म्हजे बकरे म्हजें उतर आयकतात. ते आयकतात मात्र न्हय, ते म्हजे फाटल्यान येतात. आतां आमचो बरो गोवळीन कितें केलां? आमच्या बऱ्या गोवळीन आपलोसो जीव दिला तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर. आमच्या बऱ्या गोवळ्यान आमचे खातीर आपणाकच कुर्सार खेळायला. आमच्या बऱ्या गोवळ्यान आमचे खातीरच संवसारार जैत वेला. आमच्या बऱ्या गोवळ्यान आमचे खातीर आमच्या दुस्मना विरोध झूज मांडला. आमचे दुस्मान कोण? आमचे थंय आसात. आमचे ते अशें वायट राग, मोसोर, हगे हें सर. हाच्या विरोध ताणें जैत वेला, हाच्या विरोध ताणें झूज मांडला. देखून ताच्या पवित्र रक्तान आमकां ताणें पवित्र केल्या. आनी ह्या ताच्या पवित्र रक्तान आमकां पवित्र केल्ले वरवीं आमकांय जैत व्हरूंक ताणें शिकयला. पूण आमी ताका आयकोंक ना. त्या देखून आमी फेल जाल्या. एक विद्यार्थी इस्कालांत आपल्या टिचरीन सांगचे सारकें आयकून घरा वचून होमवर्क करना जाल्यार कितें जाता? तो फेल जाता. तशेंच आमी जेजू बऱ्या गोवळ्यान दिल्लें तें उतर आयकनासतना, बऱ्या तरान पाळिनासतना, घरा वचून होमवर्क करिनासतना आमी इगर्जेक आयल्या, एकोरिस्तान पात्र गेला, देवाचें उतर मोडला फादऱ्यापान, बऱ्या तरान सांगलां आमकां, पूण आमी आयकूंक ना, घरा वचून पाळूंक ना. त्या देखून आमच्या घरांत शांती ना, समाधान ना. आनी एवकारिस्ताचें मोल आमकां कळीसच ना. तर आतां आमी थोडो वेळ नियर करया. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत कितें जालें? थंयसर तर 3 वर्सां भितर सगळ्या संवसारार देवाचें उतर परगटलें आनी जेजूक लोक पातयेवंक लागलो. तर कितें म्हणी जालें आसा बरो न्हय? तें कितें पळया. पयलें कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्तांवाक पातयेता, पूण नाजरेताच्या जेजू बरी जावं ना. पयस रावन देवा तुका नमस्कार म्हणून आमकां बारी इजी सुलाभ कुर्सा जेजू म्हाका तुजे बरी जावंक जाय म्हणून. पूण भायर वचून कश्ट मेळटाना एक फोट मारून धांवोंक सुलाभेन धांवता आमी. स्वताक रावोंक बारी कश्ट जातात. थंय घरांत आमच्या समस्या येतना बोगसून जियोंक कश्ट जातात. त्या देखून आमी त्या नाजरेताच्या जेजू बरी जावं ना. नाजरेताच्या जेजू बरी एक बरो मनीस आमी जावं ना. हाका कारण आमी जेजूचें उतर फकत पातयेता, पूण आमी आयकना, आमी नियाळना आनी आमी ताचे वयर होमवर्क करिना, ताचे वयर आमचें काम लिसांव अभ्यास करिना. त्या देखून आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक फाटीं पडल्या. तर आतां आमी पळोवया कशें आमी क्रिस्त थंय जेजू थंय एकवटान जियेना. फस्ट पयले फावटी आमकां काल जाता आमी क्रिस्त थंय देवा थंय एकवटान जियेना. आमी केदळा एकवटान जियेना, केदळा आमकां देवा स्वतालो आयकना. एमोसच्या त्या दोगा सिसा बरी त्या घरांतले ते भायर सरले तशें आमी पयस वयता. आनी
देवाचें उतर मोडलें जेजून जाल्यार तें समजोवना तांकां वाटेर आसतना. तशेंच जाता आमची गत. देव आमच्या फाटल्यान वेता, आमकां समजयता लोकां द्वारे, आमच्या आवय बापाय द्वारे, हर एकल्या द्वारे आमकां समजयता, तरी आमच्या मोतीक वचना. कित्याक आमच्या मोतीचेर त्या संवसाराचे बुलवणे, संवसाराच्यो ओडण्यो, म्हज्या कुडीच्यो ओडण्यो म्हाका वेडो घालन, ऑलरेडी म्हाका कावार केला, म्हाका बंदडेन घाला. आनी अशें जाल्ले वरवीं देवाचें बरें उतर म्हाका आवय बापाय द्वारे मेळटा, तांच्या मार्गदर्शन द्वारे मेळटा, टिचरींच्या मार्गदर्शन द्वारे मेळटा. हें म्हज्या मोतीकच वचना. म्हाका कितें जाय तें मात्र हांव आयकतां. आमचे थंय 3 आत्मे आसात. तुमी चिंतूंक बरो, हे खंयचे काय 3 आत्मे म्हणून. एक जावन असो म्हजो शारिरीक आत्मो. शारिरीक आत्मो म्हणटना म्हाका थोडे फावटी भूक लागता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका शारिरीक आत्मो सांगता तूं आतां जेय. पूण हो शारिरीक आत्मो थोडे फावटी आमी 80% शारिरीक आत्म्याक आयकता. अशें आयकल्ले वरवीं कितें जाता, आमी रक्तमासाचे जाल्या. रक्तमासाचे जाल्या. पावली सांगता एपेसकारांक बरोवन, रक्तमासाचे अपेक्षा करचे ते रक्तमासाचे, पूण आत्म्यान अपेक्षून जियोवचे जावन आसात तांकां जिवीत आनी शांती मेळटा म्हणून. आमी आत्मीक तरान आयकना. आमच्याच 80% आमच्याच कुडीच्या ह्या आत्म्याक शारिरीक बुलवण्यांक आयकता देखून आमकां तेंय जाय, हेंय जाय, तेंय जाय, हेंय जाय. तशें जाल्यारूय आमी हांगा संवसारांतल्यान चिंतून उरता. दुसरें जावन आसा आनी एक मेळ्ळो आत्मो. ह्या मेळ्ळ्या आत्म्याक आमी आनी एक नावी काडया, सैतानाचो आत्मो म्हणयत. ताका आयकता. ताका आयकल्ल्या जाल्यार कितें जाता, आमचें ताण वायट घडटा. शारिरीक आत्म्याक आयकल्ले वरवीं आमकां चड वायट घडना, पूण आमी हांगाच उरता. पूण मेळ्ळ्या आत्म्याक आयकल्ले वरवीं आमचें थंय वायट घडटा. एक कश्ट येतात म्हणून कळ्ळें, हांवें सत्संगाचें आसलें. पूण शारिरीक आत्मो सांगता अय्यो तुका कश्ट येतात म्हणून. पूण मेळ्ळो आत्मो सांगता एक फट मार, कांय जायना. आनी आमी कितें करता, एक कश्ट सुकोवचे खातीर एक फट मारता, आनी ती एक फट लिपोवंक 1000 फावटी मारता, आनी आमी पुरा मेळे जाता, संपूर्ण मेळे जाता, संपूर्ण फटकिरे जाता, संपूर्ण वायट घडता. ह्या मेळ्या आत्म्याक आयकल्ले वरवीं. पूण पवित्र आत्मो सांगता तुजें ताण वायट घडलां, तुवें आतां सत सांगोंक आसा. सत सांग, तुजें अंतस्करण नितळ जातलें. जेजूची कृपा तुजेर येतली आनी कितें जातलें, जेजूच्या पवित्र रक्तान तूं नितळ जातलोय आनी परत्याक पवित्र आत्म्यान भरतलोय आनी तूं जेजूक साक्ष दिवंक शकतलोय, सताक साक्ष दिवंक शकतलोय, कित्याक तूं सत सांगताय. आनी अशे वरवीं तुका मुखार जावचें अनर्थ वायट चुकता. समजलें म्हूण चिंता सगळ्यांक बऱ्या तरान. कशें आमी आमच्या आत्म्याक आयकता, मेळ्या आत्म्याक आयकता आनी पवित्र आत्म्याक आयकता म्हणून. आतां मुखार या. पयलेच्या पवित्र सभेंत दुसरो भाग जावन आसा जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाचो अणभव तांचे थंय आसलो. जेजूच्या जिवंतपणाचो अणभव म्हळ्यार जेजू म्हजे पासत मेला, तो म्हजो बरो गवळी, ताणें आपल्या शेळयां खातीर, आपल्या बोकऱ्यां खातीर ताणें दिला म्हणलें तें खात्री तांकां थंय आसली. आनी तो आमचे थंय आसा जिवन जावन, तो सरकार जावन आमकां पवित्र आत्मो ताणें धाडला आनी ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां ताणें बोळ दिला आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण जियेचें म्हणली ती खात्री तांचे थंय आसली. आनी ते पवित्र आत्म्याक आयकताले देखून मागण्या द्वारे तांणी संपूर्ण तरान तांचें कितें आसा तें देवाक समर्पिलें. देवाक समर्पिलें आनी तांकां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तांकां कितें करीचें म्हूण कळ्ळें. आमी मागणें करता गी घरांनी, देवाचें उतर नियाळन ताचे द्वारे देवा हें उतर अशें सांगता, म्हाका तूं समजय म्हणून आमी देवा लागीं मागता गी. तर मागल्या तर आमकां पवित्र आत्मा खंडीत मेळटो आनी आमी खंडीत जावन आमकां देवाचें उतर आमकां बदलावन हाडूंक आमच्या जिवनांत प्रेरण जाताय. हर एक आयतारा आमकां देवाचें उतर मोडुल्लें आयकूंक मेळटा इगर्जेंत. तशेंच आमी घरा आमच्या
मागण्या वेळार आमी देवाच्या उतर नियाळता मागता, पूण ते आमच्या मोती कित्याक वचना? कित्याक की म्हळ्यार आमकां ताचेर मोग ना. आमी देवाच्या उतराचो मोग करूंक शिकोंक जाय. केदाळ हांव पेल्याचो मोग करता, दुसऱ्याचो मोग करता, केदाळा खंडीत जावन तूं ताका आयकताय. कित्याक तूं तुजो मोग करताय, आनी मोग करतना वायट ताणें सांगलें जाल्यार तुका तें बरें कथा दिसता थोडे फाटी. पूण आमी देवाच्या उतराचो मोग करना देखून आमकां तें आयकूंक नाका. आमी कानांत आयकता पूण भितर वचना, भितर वचना. पूण पुर्विल्ली पळयत सभा, पयलींची पळयत सभा देवाच्या उतरान आयकले आनी थंयसर. तिसरें पळया, बरें आसा एकदम. ती सगळीं देवाच्या कृपेन बरोवन बरें करतालीं. पळया, तांणी देवाचें उतर आयकलें, देवाचें उतर नियाळ्ळें. एवकारिस्ताक सांगत आयलीं ती, थंयसर देवाचें उतर नियाळ्ळें, देवाचें उतर मोडलें. घरा वचोन फाटीं वचोन तांणी कितें देवाच्या कृपेन बरोवन कितें केलें? बरें केलें. थोड्यांनी आमी आयकलां आसूं पुराय विकलें, आपणाचें विकलें आनी धर्मदूताच्या पांया आड दवरलें. ते धर्मदूतांक विधेय जाले आनी धर्मदूतांनी सगळ्यांक वांटलें आनी थंयसर कोणाकच कितेंच उणें नातरलें. पळया, देवाचें उतर आयकल्ले वरवीं कितें जाता? सास्तीपण देवाचें उतर आयकल्ले वरवीं आनी देवा सांगता तो चल्लो देखून ताका धैर्य मेळ्ळें आनी ताणें आपलो जीव सयत दिलो आनी जेजू बरीच दुसऱ्यांक बक्षिलें. जेजू बरीच ताणें मागणें केलें, बापा तांची पातकां तांचेर तांकां तूं दवर नाका, पूण तांकां बक्षी. ते कितें करतात नेनात आनी सर्गाक सावन ताणें आपलो जीव दिलो. दुसरें जावन आसा आमी ह्या पवित्र सभेंतान शिकत जाय. कितें शिकत जाय? पयलें जावन आसा विधेयपण आमच्या वडिलांक घरा. दुसरें विधेयपण ह्या जगांक, विधेयपण पयत सभेक. कशें पुर्विल्ली पयत सभा ह्या जगांक अपोस्तलांक विधेय जावन चल्ली की तशें आमी विधेय जावन चलूंक जाय. आनी चवथें जावन आसा एकदम बरें, पुर्विल्ले क्रिस्तांव मागण्या दवरी क्रिस्त थंय एकवटले, देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो. हांवें तुमकां ऑलरेडी समजयलां देखून मुखार वेता. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवांनी येवकरिस्तांव जेजूक सेवले मात्र न्हय, क्रिस्त बरी हर एकल्यान आपणाचो मोग केलो आनी सेवा केली, हेरांची सेवा केली. आमी अशें जाल्यार आतां कितें करया? आमी ताका आयकोवया. खंयसर आयकोवचें? आमच्या भाव भयणी थंय बरें घडटना तें पळोवया आनी आमी आयकोवया. देवाचें उतर सदांच वांजेलांत वाचया आनी तें आयकोवया. मागण्या दवरी ताचे थंय एकवटया आनी मागण्यान तो आमचें तें उलयतलो तें आमी आयकोवया. आनी जेजू सांगता, हांव आनी बाप एकच. जे म्हजें कितें तें आसा तें बापा थंय आसा, बापा म्हजें थंय आसा आनी आमी एकवटला तशें तुमी म्हजें थंय एकवटा जाय. मागण्या दवरी आमी एकवटया. जेजून करचीं कामां जेजूच्या कामाक साक्ष दितात, पूण फारिजेव ते वळखले नात. आनीकी कुणां मागोंक लागले. आमकां सारकीं ताणें अजाप करता काय म्हणून ते ताका आयकोवंक नात, तांणी पळोवंक ना. त्या देखून तो म्हणटा, तुमी म्हज्या हिंडाचे न्हय, आमी जेजूच्या हिंडाचे तर जेजूच्या उतरा बरी चलया. उतरा बरी चलचें म्हळ्यार ताणें दिल्ले उपदेश पाळचे. तेजो असो पयल्यान पयलो देवाचो, तुज्या बापाचो मोग कर आनी तुज्या एकामेकाचो हांवें केल्ले बरी मोग कर, जेजून केल्ले बरी मोग करचो. आनी अशें जाल्ले वरवीं जेजू आमकां वळखयतलो आनी आमी ताचे सीस म्हणून संवसाराक कळटले, ना जाल्यार कळना. त्या देखून ताचो ताळो आमी आयकोवया, ताचे बरी जिवंक प्रयत्न करया. ना जाल्यार तशा एका जेजू बरी मनशां बरी जावया, बरे मनीस जावया. आनी अशें जाल्ले वरवीं आमकां खंडीत जावन आमी पवित्र रत्नान भरतले हांव, पवित्र जातले हांव आनी भाग्यवंत जातले हांव. आनी सुरविल्ल्या पवित्र सभे बरी जेजूची उजवाड सगळ्या संवसारार प्रसारतलो. हेंच जावच्याक थोडो वेळ आमी दोळे धांपया आनी जेजूची कृपा आतां मागया. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय.
जिने